दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. म्हज्या देवा, म्हज्या सैबा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? बो अपुरबायचीं किर्तनाचीं उतरां जावन आसात. क्रिस्ततेय मुखार बाबा भयणीनो, जेजू उठुल्या उपरांत कालवार दोंगरार तो सोडलो. तो पडलो आनी उठलो आनी तो मुखार तो सरलो. पडचें साहस जावन आसा, पडले उपरांत उठचें साहस जावन आसा. क्रिस्तान आपले महिमे आदी जावचे संगती सर कश्ट सोंसिजे पडले आनी सर संकश्ट सोंसिजे पडले. लुकास वांजेल अध्याय 20 ವಾಕ್ಯ 4 सांगता, जेजू जैतवंत जावंक जेरुसलेम भितर तो लिगलो. जेरुसलेमाच्या शाराक तो रिगलो. जेजू ताबोर दोंगरार रुपांतर जाता आसतना आपल्या दोगा शिसांक तो व्हरून तो गेलो. जाकोब, जुवांव आनी तशेंच पेद्रू. आनी तांकां मागणें करूंक ताणें सांगलें. जेजू ताबोर दोंगरार रुपांतर जाता आसतना दोग प्रावाती दिश्टीक पडले, एलिया आनी तशेंच मोइजे. वर्ते प्रावाती ते जावन आसात पोरण्या सल्ल्यांतले. आनी जेजू रुपांतर जाता आसतना थंयसर तांणी थाळो आयकलो, ओ म्हजो मुगास पूत, ताका तुमी आयका. कुपांत हांव हो थाळो तेका शिसांनी आयकलो आनी जेजूनी आयकलो. जेजू रुपांतर जावन फाटीं येता आसतना पेत्रून सांगलें, आमी 3 तांबू मारया, एक तुका, एक आमकां आनी एक प्रावाद्यांक. वो बरें जाता हांगा रावोंक. आनी त्या वेळार जेजू म्हणूंक लागलो, मनशा पुतान जेरुसलेमाक वचोंक जाय, कश्ट सोंसूंक जाय आनी तशेंच तिसरे दिसाक जिवंत उठोंक जाय. त्या देखून जेरुसलेम शार वचोंक ताणें दृढ मोन केलें. जेरुसलेम शहर एक शांतीचें शार जावन आसा. त्या शाराक वचोंक तो भायर तो सरलो. कश्ट सोंसूंक तो भायर तो सरलो. ताची कूस ताणें जेरुसलेम शाराच्या कुशीन ताणें घाली. आनी ते कश्ट सोंसूंक आनी ते कश्ट उड करूंक तो मुखार तो सरलो. सांगता लुकास वांजेल अध्याय 9 ವಾಕ್ಯ 51. जेजू कुरीस वयलो. जेजू 3 बोटी कुर्सा पोंदा पडलो आनी 3 बोटींक तो उठलो आनी तो मुखार तो सरलो. कालवार दोंगर पर्वत पर्यंत ताणें कुरीस ताणें वयलो. एक सांगणी आसा, दर्यो आमी पांय भिजयनासतना उतर येत, पूण दोळे भिजयनासतना जिने पळयन कश्टांचे म्हणटा. आमी दोळे भिजूनच आमचे जिणेचे पळयन आमी करूंक जाय. मोगचेनो शिपायांनी जायते कश्ट जेजूक दिले, संकश्ट दिले. जरबांनी ताका मारयलें आनी ताका मुकुट ताका संसिल्लो, कांट्याचो मुकुट ताका संसिल्लो आनी ताका कुर्सार मारलो. जरबाचे मार ताणें खेल्यारी त्या शिपायांनी ताणें कश्टांक वेग ताणें मारली आनी सर कश्ट ताणें केले.
मोगचनो जिणेंत आमच्या जिणेंत जायते कश्ट येतात. आमच्या जिणेंत जायते संकश्ट येतात. थोडे बटी आमी पळोवचें तर आमकां थोडे बटी लोक जय जय म्हणटा, थोडे बटी आमकां जिंदाबाद म्हणटा. आनी जिंदाबाद म्हणटा आसतना आमी वाऱ्यार आमी उबतांव. तवड आमी आमचो स्वभाव बरो स्वभाव आमी दाखयता. केदाळा आमकां मुर्दाबाद म्हणटा वंगी आमचो स्वभाव धर्नीक मारले बरी जाता. मोगचनो ह्यो दोनी संगत्यो गरजेच्यो जावन आसात. जेजू जेरुसलेमाक प्रवेश जाता आसतना लोकांनी जय जय म्हळें आनी त्याच लोकांनी ताका जिवेशी मारलें, कुर्सार ताका उखलायलें. जय जय दाविदाच्या पुता म्हणून तांणी देवा जेजूची स्तुती केली. आनी उपरांत आमी पळयता निमाण्या शुक्रारा दिसा जेजू कुस्सो ताणेंच कुर्सार मारलें. जेजू म्हणटा प्रावाद्यांक आपल्या स्वांत गांवांत मान ना. एका रितीचो तिरस्कार मोगचनो मेळटा. गौरव मेळटा जाल्यार एका रितीचो तिरस्कारी आमकां मेळटा. कितलें तुका मनशां गौरव मेळटा गे त्याच रितीन तुका तिरस्कारी मेळटा म्हणून सांगची सोद ना. मोगचनो आमी आमच्या जिवितांत वयन करता आसतना आमकां जायते कश्ट आसात, संकश्ट आसात, परतवान आसात. बगार ती पूड करून आमी मुखार सरोंक जाय. एक दीस कुटुंबांत दोग जाण पूत आसले. एकल्यान MBA केलें आनी एकल्यान इंजिनियरींग पदवी केली. आनी अशें शिकून ते आसता आसतना कितें जालें आमी पळयता काम मेळ्ळें. कामाक येता आसतना एकलो पूत अचानक म्हणले बरी एक्सिडेंटाक वळख जावन मरण पावलो. आनी एक यासाक म्हणजे घराची भेट करूंक येता आसतना ताका बुजोवन दिवंक येता आसतना तो म्हणा लागलो, देवान म्हाका दोग चेडके भुरगे फावो केले. एकल्याक देवान व्हेला आनी एकल्याक देवान म्हाका दिलां. देवान एकल्याक व्हेला आनी देवान एकल्याक म्हाका दवरलां. भोव अपुर्बायचीं भावार्थाचीं उतरां जावन आसात मोगचनो. ते कश्टा वेळार ते संकश्ट वेळार ती सांगची उतरां भोव अपुर्बायचीं उतरां जावन आसात. एक मनीस कॅन्सर पिडेक वळख जाल्लो आनी ताची भेट करूंक येता आसतना ताणें म्हळें, हांव कॅन्सर पिडेंत कश्ट येल्यार म्हजो शेजारी तशेंच कॅन्सर पिडेतावन कश्टून आसा. तो कोण बेजारान आसा ताका हांव बुजोवन पाठोवंक सदांच हांव येता म्हणटा. मोगचनो कसलीं अपुर्बायचीं उतरां. आमच्या कश्टांत रावन आमी मुखार सरोंक जाय. आमकां कश्ट आयल्यार आमी धैर्य सांडिनासतना जेजूचे वयर व्हरतो भावार्थ आमी दवरूंक जाय. एक दीस पाद्र्याब गुड फ्रायडे दिसा रेतिरेक म्हणून गेलो हॉटेल गजेक. आनी ते गुड फ्रायडे दिसा त्या कुसामळी एक स्त्री मागून आसली. ती मळयाळी आनी मळयाळीची भास ती उलोवन आसली. आनी तिका हांवें सांगलें, तुवें कुसामळी उबें रावन मागल्यार कंडी जावन तुजे कश्ट जेजू क्रिस्त निवारतलो. आनी ती अशें उलोवन आसता आसतना ती म्हणूंक लागली, म्हज्या देवान म्हज्या सैपान म्हाका सांडूंक ना. म्हज्या देवान म्हाका सांडूंक ना. म्हज्या सैपान म्हाका सांडूंक ना. देवान म्हाका दोगां भुरगीं फावो केलीं. पूण अचानक म्हणले बरी ती अवघडाक ती वालिती जाली. पूण देवान म्हजो हात सांडूंक ना. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, देव आमकां केदींकच सांडूंक तो घालिना. आमकां कोणी आणत बरी
सोंड घालता तरी जेजू आमकां तो सोंड घालिना. आमकां सकत दिता त्या देखून जेजू म्हणटा निराशी जायनाका, बेजाराय पावनाका, कंगल जायनाका, हांव सदांच तुजे लागीं आसा. जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोड्यारी भरता तुका सदांच हांव तुजे थंय आसतलो म्हणून जेजून सांगला. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते कश्ट येतात, एका रितीची बेजाराय आमकां आसता, तरी जाल्यार आमी पट करून आमी मुखार सरूंक जाय. पवित्र पुस्तकांत येवचे ते कश्ट पट करूंक आमकां धैर्य दिता. पवित्र पुस्तकांत कश्टांनी मनशां विविध जाणां आसात. भुरग्यांचें देणे नांव फावो म्हणून कंत बगुल्ली व्यक्ती अब्राहम, सारा, अन्ना आनी एल्काना, आनी जाकारी आनी तशेंच एलिझाबेथ. हांकां भुरग्यांचें देणे नातलें. कितले कश्ट आयल्यार देवाचे वयर तांणी भरोसो तांणी दवरलो. देवाचे वयर व्हरतो विश्वास तांणी दवरलो. आज भुरगीं ना म्हळ्यार कसली खंत आसली गी कोणाक गोत्तो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. आज भुरगीं आसोनी जायतीं आवय बापूय आज खंतिश्ट आसात, आज संकश्टांत आसात आनी तांणी विसाचे सवाल जावन आसा, म्हजे देवा कित्याक तुवें आमकां सांडलाय, कित्याक तुवें आमकां सांडलाय, कित्याक तूं आमचें मागणें आयकनाय. आबेलाक जिबेशी मारतासतना कायनान आदामाक आनी येवेक कितें घडलें जायत. आज एक्सिडेंटा वरवीं जायतो लोक आज मरण पावता. मरण पावल्या वेळार घरच्यांक कितें जायना जायत. जुजेक मोन जातीन त्रासलें म्हणून आपल्या भावांनी आपल्या बापायक जाकोबाक खबर दिल्या वेळार ताका कितें जायना जायत. मोगाच्यानो, आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना आमी धैर्यान आमी मुखार सरोंक जाय. आमच्या जिवितांत पंतवण येता आसतना आमी धैर्यान आमी मुखार सरोंक जाय. तशेंच आमी पळयता अबसलोम, दाविदाचो आप्त मित्र, तो मरण पावल्या पळयल्यार तो पोपट मारता, म्हज्या पुताक हांवेंच मेल्यार बरें आसलें. हें जावन आसत दावीद रायाचीं उतरां. मोगाचेनो, कांयच चूक करिनासतना आपणाक जायते कश्ट मेळ्ळे, आपणाकच जायते कश्ट मेळ्ळे म्हणून आमकां तडेबटी आमी सांगचें आसा, देव आमचे सांगाता आसा गी, देव आमकां सांडून आसा गी म्हणून आमी विचारता. खंडी जावन मोगाचेनो, देव सांगतास आमचे सांगतास तो आसा. कश्ट आमकां दिता देव, कित्याक म्हळ्यार आमकां नितळ करूंक, आमचें काळीज नितळ करूंक तो आमकां कश्ट दिता. आनी जेजूचे वयर चड आनी चड भावार्थ दवरूंक, दड मोन दवरूंक जेजू क्रिस्त आमकां जायते कश्ट दिता. आमी पळयता दानियेलाच्या ग्रंथांत आदिमोर सुजानाक कितले कश्ट मेळिल्ले म्हणून आमी वाचलां जावंक पुरो. अब्राहमाक एका पुताक बलिदान जावन भेटोवन दिल्ले तो वेळ ताका कितली कंत बेजाराय जाल्ली जायत, आकांत कितलो जायत आसलो. आनी त्या वेळार पूत विचारता, सुरी खंय आसा, लांकूड आसा, सुरी आसा, पूण शेळी खंय आसा. आनी त्या वेळार अब्राहम म्हणटा, देव दितलो, देव शेळी दितलो. त्या देखून आमी देवाचेर विश्वास दवरया. अब्राहमान दिवची जाप मनशा कुळाकी दिवची ती वरती जाप जावन आसा. त्या देखून मोगाचेनो, देवाचें उतर आमकां सक दिता. देवाचें उतर आमकां संगतपण दिता. पळयता
दानियेलाक सिंहाच्या दोलींत ताका घालो आनी पूण सिंहांनी ताका वागांनी ताका ग्रास येले ना. ते कस ताका मेळ्ळे. ह्या सर संदर्भांनी देवाचे वयर विश्वास ताणें दवरलो आनी देवान ताका राखलें. मोगाचें कश्ट कित्याक आमच्या जिवितांत येतात ह्या सवालाक जवाब आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारी धाडलो. हो कोण ताणें दिलो. बापाक ताणें खालतीमान ताणें गेली. खालतेपणा वरवीं तो उरतो तो जालो. खालतेपणान ताणें कुसाक ताणें वेग मारली. जर तर आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी जेजू कुसायल्या जेजूक आमी वेंग मारूंक जाय. कशें मोरी कुसा मेळ्ळी उबी रावन कुसाक वेंग मारली की त्याच रितीन आमी कुसा जेजूक आमी वेंग मारूंक जाय. दिंबे सरपडून आमी मागूंक जाय. जर तर आमी दिंबे सरपडून आमी कुसाचे वयर आमी दिश्ट आमी लायता गी कडी सावन आमचे कश्ट आडू जातात. कश्ट सुसलो जोब अशें म्हणटा म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हणून नेना आनी शेवटीन पदवेन उबे रावतलो. आनी तेकांनी इतलें दुसऱ्या वेळार मनशांनी तांकां सांगल्ल्या वेळारी मनशान ताका सांडल्या वेळार तो म्हणटा म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हणून हांव नेना. शेवटीन तो म्हजे संगी तो रावतलो. तशेंच आमी पळयता किर्तन म्हज्या देवा म्हज्या सेवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. पयल्या भागांत आमी पळयता 11 उतरां. दुसऱ्या भागांत बरवशाची बोब. हें हर एकल्यांनी आमी समजून घेवंक जाय. हें किर्तन आमी सदांच आमी वाचूंक जाय. जेजू म्हणटा म्हज्या बाबाक म्हजें नांव प्रकट करतलो. सभे मुखार तुजी स्तुती करतलो. म्हजो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवं दी. म्हज्या फाटल्यान येवं दी म्हणटा आपल्याशी सांग. हेतून कितें केलें मोगाचें जेजूक धरता आसतना हेतून ताची थालवार घेतली आनी एकल्या मनशाचें खाण ताणें कातरिलें. त्या वेळार जेजू म्हणटा तुजी थालवार तूं पोत्यांत घाल. पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां तें परिपूर्ण जावंक जाय. आमी थालवार घेवन वरची गरज ना. थालवारीन कातरिल्ले मनीस थालवारीन ते मरतात. फाटल्या 2000 वर्सां आदीं कितें जालां म्हणून तुमी जाणा असो पुरो. फाटल्या 2 वर्सांनी आमच्या दोळ्या मुखार घडितां जिवीं देवीं दिसतात. आज जेजू सांगता बारीकपण म्हाका सोड. थालवार तुमी घेवची गरज ना. तुमची थालवार तुमी तुमच्या पोत्यान घाला. कुसा मळी तुमी उबे रावा आनी कुरीस तुमकां सकत दितलो. बारीकपण म्हाका सोडा आनी हांव तुमकां संकश्टांतावन हांव तुका स्वतंत्र हांव दितलो. बारीकपणाची गरज ना. जेजूंची निमाणी उतरां पळया मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. बापा ही खुशी वयस जाल्यार कश्टांची खास म्हजे ताम तूं कोयस कर. तरी पूण म्हजी खुशी न्ही तुजीच खुशी जाव. कश्ट विलाप एक मनशाचें सैम जावन आसा. पूण आमी देव सैमाक वेंग मारूंक जाय. मनशा सोबत आमी जिवंक नजो. आमी देव सैमाक वेंग मारूंक जाय. पोरण्या सुर्ल्यांत आमी पळयता ल्हान प्रायर विधव जाल्ली ससूमाय म्हणटा पुता तूं लग्न जा. तुवें तुजें जिवीत बांदून हाडी जाय. एक सुनो सोंसता माय म्हाका वचोंक सोडिनाका. तूं खंय वेताय हांव वेतां. तूं खंय वेताय हांव रावतां. तूं खंय मरताय थंय हांव मरतां. तूं खंय मरताय थंय मातीक ओवून दित.
मोर्न मात्र म्हाका तुजे तान विंगड करून दित. असली बो अपुरबायची उतरां जावन आसात. बो अपुरबायची उतरां जावन आसात. मगर भावनो आनी भयणीनो, आज जायते सैनीक कारगिल युद्धांत मरण पावल्यात. ते त्या झगड्याच्या प्लेसीत धावूंक नात. पगार अर्त्याकच गुडो मारनस ते मेल्यात. 90% एसेंट्स ते मेल्यात. मगचनो कंडी जावन आमी खडे नासतना आमी मागोवंक जाय. जेजूचे वयर विश्वास आमी दवरूंक जाय. मोरयेन आपलें कुटुंब तिणें बांदून हाडलें. एक खांड्याची जिणेती जियेली आनी ती म्हणूंक लागली, आपले समीची साकरन तुज्या खुशे प्रमाणे म्हजे तें जाव. जेजू बाळका सिमियाक घेवन ती अशी म्हणूंक लागली, एक दूख तुजें काळीज पापसतलें. लुकास वांजेल 12 अध्याय 5 वाक्य. ही उतरां हंत हंतार म्हणले बरी दूख लागली. जल्मल्या बाळकाक इजिप्ताक भयंकर वेता आसतना, बाळक जेजू तेंपलांत पेटयत आसतना जेजूची उतरां, हांव बापाच्या घरा आसो जे म्हणून तुमी नेना आसल्यात गी. लुकास वांजेल अध्याय 2 वाक्य 49. आपलो कुरीस वयत आसतना, त्या कुर्सा पोंदा पडटा आसतना, कुर्सांत आपले रगत वाडटना, भुताची निर्जी कोड आपल्या हातीन दिता आसतना, निके पोंकी आपलो जाको नासतना दुसऱ्यास अमानत केल्लो कोंडो ताका दिता आसतना मोरयेक कितें भोगलें जायत. मोरया पुरायंत जेजूच्या मोरा पर्यंत तिणें कस तिणें सोंसले आनी तिणें दुखां तिणें गळयलीं. तिची दूख कितें जावन बोतलेली. तिची दूख एक आमकां एक आदर्श जावन आसा. मोगचनो आमी समेच्या उतरांत आमी बरवसो आमी दवरूंक जाय. जेजूक जायते कश्ट मेळ्ळे. आमी पळयतावो गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू ओलिवेत दोंगरार गेलो. गेत्सेमनी मोळ्यांत ताणें मागणें केलें, बापा ही कश्टांची खालस म्हजे तावन तूं पयस कर. तुजी खुशी न्ही म्हजी खुशी. आनी लाल मागता आसतना रगत वाडयल्ले बरी ताणें घाम ताणें वारयलो आनी कश्ट ताणें देवाक ताणें समर्पण दिलें. जेजूक जानपा ताणें मारयलें आनी ताका अपराधी म्हणून लेखून जरबान ताका मारयलें. शिपायांनी खाटेचो मुकूट ताका घालो आनी जांबळे रंगलासो एक दगलो न्हेसयलो. जेजूक कुसायलो. कुसार तो मेलो आनी कालवा दोंगर पर्वत पर्यंत कुरीस ताणें वयलो. 3 वरां तो उंकळ्ळो आनी तकली बागोवन म्हणूंक लागलो, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत हांव समर्पण दितां. जेजू कश्ट सोंसता आसतना सगळीं भोव अपुरबायचीं उतरां जावन आसात. 7 उतरां. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून नेनात. लुकास वांजेल अध्याय 23 वाक्य 14. आमेन आमेन हांव म्हणटा, आज तूं म्हज्या सगळींच्या राजांत तूं आसतलोय. लुकास वांजेल अध्याय 23 वाक्य 14. स्त्रिये पळय तुजो पूत, पळय ही तुजी आवय. जुवांस वांजेल अध्याय 15 वाक्य 34. हांव ठाणेलां. जुवांस वांजेल 19 वाक्य 28. सर संपतलें. जुवांस वांजेल अध्याय 19 वाक्य 30. म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. लुकास वांजेल अध्याय 13 वाक्य 46. बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत हांव समर्पण दितां. म्हजो आत्मो तुज्या हातांत समर्पण म्हणून ताणें तकली ताणें बगयली आनी सगळ्या मनशाक कोडो भाताक ताणें वबयलें आनी बापाक आपणाकच ताणें समर्पण दिलो. दिव्यवाणी